साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसो घेवंक वेतूच. हांव तुजे फाटल्यान तुजे सोस्तींतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न करतलो आनी तुजी राजवटकी थीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या नांवाक एक घर बांदतलो आनी ताचें सिंहासन हांव सासणांक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुज्या घराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें सिंहासन सासणाक तोखता तसलें करतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाबदार जातलो. ताची संसद तोखतली नितीकाळी म्हणया ताची संसद तोखतली नितीकाळी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलो. पिळगेचे पिळगे तुजें उजवाशीपण पुरगुडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब. ताची संसद तोखतली नितीकाळी. अशें तुवें सांगलें. हांवें वेंचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाळ तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें सिंहासन सदां सर्वदां सांबाळटलो. जबाब. ताची संसद तोखतली नितीकाळी. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडप. सदांकाळ ताका म्हजें भलेंपण दाखयतलो आनी केल्लो करार घोट तोखतलो. जबाब. ताची संसद तोखतली. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटीवेलें वाचप. भाव भयणीनो, संवसार ताचे दायज जातले म्हूण अब्राहमाक आनी ताची संस्थेक केल्ली बासावणी समृद्धीक लागून न्हय, पूण भावार्थ उद्देशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटच बासावणी फुंक्या दिल्लें देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक मुणगे समूर्थ सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण अब्राहमा परी भावार्थ दवरतात तांकांय. ती खरीच मेळचे खातीर ती भावार्थाचेर थारायल्या, कित्याक तो आम्हा समेस्तांचो बापूय. अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणे ज्या देवाचेर ताणें भावार्थ दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नांत त्यो वस्तू आसोश्यो करता, त्या देवा मुखार अब्राहम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणे बोरवशाक जागो नासलो तेन्ना पर्यान बोरवोसो धरून ताणें अशें सोत मारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक आमी आतां कान दिवया. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्परा तुज्या घरांत रावतात ती कितली भागी. दीस रात ती तुजी वाखाणी करतली. सर्वेस्पराक जोय.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जाकोबाक जल्मलोलो जुजे मारयेचो पोती, हिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जिवोवचे आदींच ती पवित्र आत्मे उदेशी गोडपेस्त जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो 2 बोंड मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारियेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याच्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जोड दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाडणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल, तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतले. नियाळ नाकादार, जिवितांत वस्तू भांगार वो दुडू सांडले जाल्यार लोक पिसो जावंक पावता, आकांताक सांपडटा. त्यो मेळना जाल्यार निराशी जातात, मेळ्ळ्यो जाल्यार खुशाल जावन देवाक दिनवासतात. म्हजो भाव 5 वर्सांचो आसतना ओल्ड गोवा फेस्ताचे फेरयेंत हाडलो. थंय वाटी विकतल्यांनी ताका पुलिशेन पावयलो. आपलो भुरगो मेळटोच आवय ताका वेंगेन घेवन खुशालकायेन रोडली. मारियेक आनी जुजेक असलीच भिरांत गोडी आयली आसतली. आपलो पूत वाटेर सांडलो म्हूण तरूय तांणी बरवसो सोडलो ना. परतून वाट काडून 3 दिसां उपरांत ताका देव मंदिरांत सोदलो. खुशाल ती जाली. कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत आमची कितलीं भाव भयणां सांडलोलीं आसात. ती आमची मुदी पयस नात, पूण आमच्या सांगाता आसून सांडलोल्या परी जियेतात. थोडीं आपल्या कामांत सांडलोलीं आसात. तांकां घरांत कितें चलता वो घडटा ताची म्हायती ना. थोडीं तरेकवार प्रश्नांक लागून सांडलोलीं आसात. थोडीं म्हातारे वो जाणटे पिरायेक लागून सांडलोलीं आसात. भुरगीं मोगाक आशेवन सांडलोलीं आसात. कोण तांकां सोदतलो? हांव आनी तूं हो ह्याच खातीर देवान आमकां ह्या संवसारांत धाडल्यान. एकामेकाक सोडून आमी तांचो मोग करूंक आनी बापाची येवजण जुजे आनी मारये भाशेन सहकार करून तारण जोडून घेवंक वावरुया. मागणें, कुटुंबांत, समुदायांत, समाजांत सांडलोल्यांक आनी मागण्यांतल्यान आनी मोग दिवन सोडून दिवंक आमचेशी तूं राव जेजू.